योकारिष्टानो फिजिक्साची एक एंटरटेनमेंट थियरी असा. ह्या सृष्टीन थोडे असे आवाज असा जे तुमच्या जिणेक ठराव दिता, जे आयकना फुडें तुमका खुशी दिता. फॉर एक्झाम्पल थोड्यांचो हासपाचो तो आवाज, न्हंयेच्या व्हांवत्या उदकाचो आवाज, दर्याच्या त्या ल्हारांचो आवाज. तशेंच आमकां लागून तो आवाज असा तुमच्या ताळ्यांचो, तुमच्या साबासकेचो, गेल्या आपुलकेचो आणि तुमच्या आदाराचो. सबस्क्राईब अजून केले ना? कोणाक रावल्या? बेगिना करात, मुखार बरे बरे कंटेंट येवपाचे आसा. आता आमी आमच्या शेफा लागीं आणि विचारूया पुरमेतीक लागून आमी कितें तयारी दवरपाची ती. यानी चला. नमस्कार शेफ. नमस्कार दर्शन भाव. कशे आसात तुम्ही? आम्ही गट. तुम्ही कशे आहात दर्शन भाव? फर्स्ट क्लास. शेफ, जशें की तुमकां खबर आसा, दर वर्सा सबंद गोंयभर पुरमेताचे फेस्त लागता. आता पुरमेत म्हणजे कितें? पावसा आदी ज्यो वस्तू साधन लागता, आमटाण, सोलां, मिरसांगो, लोक हे घरान हाडून साठोवन दवरता. सो ह्या वर्सा जशें ही पिडा कोविड-19 पसरल्या कडेन आसा, मार्केटान वचून खरेदी करपाक लोकांक भंय दिसता. सो हो पावसाळो धुकलपा सारको अशी डिश तुम्ही कितें ताका सजेस्ट करपाक शकता? करूया बरं दर्शन भाव. अरे दर्शन भाव, लोणचे करूया. लोणचे आयकूनच तोंडान उदक सुटलें शेफ. सो लोणचें कसलें? तोरांचें, ना रे, बिमलाचें, ना रे, लिंबूचें, मिक्स आसतलें, बांगड्यांचें, प्राउन्साचें, अरे ना रे साहेबा. आनी उरलें कसलें तर लोणचें? तातयांचे दर्शन भाव. तांतयांचें लोणचें जावंक येता? तातयांचे करूया मरे. दाखवूया गावठी स्टायलीन आमच्या. साहित्य जावन आसा